हाय गाइस, कैसे हैं तुम सगळी? गुड मॉर्निंग. सगळी मला तुम सगळी बरं असतो म्हणून आता वयता आयस्क्रीम. हाय सो गाइस, ब्रेकफास्ट मामान ब्रेड आणि पोटॅटो फ्राय केलेले, बट म्हाका हांवें ते सांगितलें की म्हाका ब्रेड नाका, हांव फक्त एग चोरवणें खातो म्हणून. तर म्हाका ती दोन गेले आतां मागीर हातांनी मागीर मेळटो तुमकां. आयज जायत काम आहा. तारक मेहता इंदोला. कितू दीस जालो हांवें कटना सोदिता. लायक 2 वीक जाले आमगे घरा काम जातरी सगळे काडले. मामा सांगलेलें तुगे कबडां आसता. मामा आतां हे मुगे कबडां ना हूंय, मुगे कबडां आसना हूंय. आनी आयज हांव गेल्लें सोदपाक, म्हाका फायनली मुगे पड्डो मेळ्ळो. एक पड्डो गायलो हा, एक पड्डो गायलो ना. तर आतां हांव वयता आनी तो पड्डो घातां. जायत काम आहा म्हाका आयज. सगळें कबड्स बी साफ करपा जाय. मागीर मेळटा तुमकां सगळें साफाय जातरी. दाखयता तुमकां कटन दाखयता. एक कडेन गायलो हा, एक कडेन गायलो ना. चोय एक कडेन गायला आनी एक कडेन घालना. हांव रावतालें केदों येता काय म्हूण. पयलीं घातां हांव कटन घातां आनी मागीर मेळटा. एबनरागे आयज एग्जाम आहलो न्हू, तो गेलो इस्कुला गेलो आहा. येतरी तेका विचारपा जाय पेपर केस काय म्हूण. आनी चोय एबनर येयलो. पेपर केस गेले रे? हें कितें हाड रे? बिस्कीट. गुड डे बिस्कीट घेवन येयला. बरें गेलें मरे होरेंची. सगळे आन्सर बरयले. बेस्ताच हय. हांव हिंग टीवी कनेक्ट टीवीचेर युट्यूबार आमगे शॉर्ट्स चोयतालें. तर गायज आतां हांव वेन्सिला आनी मामा रेडी जालीं आनी आतां आमी वेन्सिला पावयता आनी मागीर तेशी फ्रुट्स हाडपा वयता. आज हांव आनी मामा आनी मुगे माम माशुगे वयताय. एडसना होबरी चोयलें मी ऑलरेडी. सो आयज फोटोन दाखयला जाय आनी एडसनूय दाखय. आतां आमी फ्रुट्स हाड वयताय, तुका दाखयता तुमकां. चोय मामा पयलीं मुखार धांवन येयली, तेका लागून दाखोवपा मेळोना. गायस आतां आमी फ्रुट्स घेवपा येयल्याय कोलवा. कोणा ती सांगना रे? माशुगे व्हरपा एडसनाक. तर गायज आतां आमी वैष्णो परी मातशें जुडियो येयल्याय. आमकां एक 2 टी शर्ट घेवपा जाय आहलोली, तेका लागून. आनी एक कितें सेल टायप येयला, तेंय दाखयता तुमकां. जुडियो पावली भितर. चोय म्हाका वनिला सॉफ्टी घेयल्या जुडियोसून. आतां मागीर सॉफ्टी एन्जॉय करता आनी मागीर वयता आसतना दाखयता तुमकां. थिंग वयता आसता मेळटा व्हडलें मंदीर. शिवजी नांव कितें रे? श्री महाशक्ती अन्ना हय तिरामोडार. सो हें व्हडलें मंदीर तिरामोडार. श्री सोमेश्वर देवस्थान. एक काजू जाते
काजू जाले इथे आपलं ना काजू काय नाही काजू बिचारी कोण रस्ते बरं आहे इथे रस्त्यासारखे गेले मरे सगळी काजू झाडां सगळे रान रान मरे रान आपलं ते हलवले हय आतां आनी मातशें मुखार पावल म्हणटरी गोरां मेळटली आतां पावली आतां आनी शूट करून भितर दाखयना तुमकां आनी मागीर मेळटा चोय माशू हाय म्हूण ते आमकां खंय गेलेले ते चोय पाकिया कडेन चोय माशू गे गार्डन मिनी गार्डन तिरा मॉडेल मिनी गार्डन चोय कितू पपाय जालो हाय आंबे जालो हाय बरें हा चोय जाय पपाय जालो आनी तूं कितें आम पुजायता चोय तांबडे भाजी ती रोयल्या नो गुड आमी घरांतल्यान भायर सरली बाकरेची वयताय गे खबर ना खंय खबर ना रेडी मातशें नाही चाय वयतलो कॅफे हॉटेलाक चोया मागीर दाखय तुमकां खंय वयताय ते हॉटेलाक च्या पिक्चर तेगे जाता मूनलायट हॉटेल मरे ते विसरालो हय हय मूनलायट अते बिचारी ते खबर आहा चल मागीर दाखय तुमकां चोय आमी पावली मूनलायट हॉटेला केपें आतां आमी भितर वयताय म्हणजे प्लेन मसाला डोसा सांबर आनी चटणी कितें आसा मावंटन आसा मरे हय आतां मगे मसाला डोसा एन्जॉय करता आनी मागीर मेळटा तुमकां न्हिचो चाव चोय आमगे कजनाय घर पाड्डे देर बंद आहलें आमी पीक केल्लें फुडें कोण भायर सरलो नाय आतां आमी वयताय चोय आमगे फाटे खोटपी पूल येयला पूल दाखय तुमकां ब्रिज आख्खें उदक ही थंय एक बोट आहा ही थंय बोटी कोण मरे बोटी काडना लोक सोंड धांवला बोटीक चांदरा चांदोच थोडे टोऱ्या थिंग नुस्तें आमी माताय न्हय थोड्याक तेंगे खुंयचे गायत्रा माताय मरे ते नुस्तें एक पण आमी येता मालो ना रे सायडीन सगळा फुडें आनी ते नुस्तें आमी माताय आसा तो जायते नुस्तें थोड्या चोय आंटी भाजी घेवन आहाय आंटी कोण ना ना चोय आमी रेटी भाशेन घराक वयलो आहाय म्हणल्यार रेटी भाशेन भायर सरना आनी मामा गेलो तेका आपोवपा मामा उल मारी कितका उलवात गे बरा उलवार गे आनी मामा इतू हुशार जाता रेटी भाशेन येयलो म्हणून भायर हेलो रेटी भाशेन केशें आहा कसो रेयली आतां रेटी भाशेन भायर सरली आतां वयताय सारकी कारा आनी मागीर वेंचुना हाडपा वचपाचें तर गायज आतां आमी घार पावली आनी अशें माकड सायडीन उडकी मारता आतां इतल्यान आमगे ब्लॉग काबार करया तर आतां न्हू आमी डोसा सांबर चटणी कोताय ओके कोताय वय शॉर्ट्स कोताय एबदरी कोताले एबदर कोर रे एक पाटी सो या ट्राय मारया डोसा इडली सांबर चटणी तर आतां कोताय आनी मागीर मेळटाय तर मसाला डोसा हाडो हे शॉर्ट्स कोन्न जालीं हांव इंस्टाचेर घायना रिल्स बी
शॉर्ट्स कोताय आनी फक्त हेजे यूट्यूबाचेर घाताय. तर मसाला डोसा चटणी हुई हारे राव चोयता. आनी हेचय हो मसाला डोसा पॅकेजींग बरें आहा. ही व्हायट चटणी नारियलाची आनी हें सांबार. ओके प्लेटींग करता खाता आनी मागीर मेळटा. तर विथ दीस हांव आयचो ब्लॉग एंड कोता. थँक्स फॉर वॉचिंग द व्हिडिओ. टेक केअर. बाय.